विकास तरेतरेन पळोवंक जाता आनी विकासाचो अर्थ तरेक तरांनी लावंक जाता. विकास कोणाचो होय एक मोठो प्रश्न आसा. राजकारणी जेन्ना उदरगत विकास वा डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना तो आपलो विकास म्हणटा काय लोकांचो विकास म्हणटा हें कळना, ताच्या मनांत कितें आसा तें कळना. पूण लोकशायेंत हो राजकारण्याचो विकास न्हय, तो लोकांचोच विकास आसूंक जाय. आनी हो लोकांचो विकास कितलो जाला हाजेर चर्चा जावपाची गरज आसा. 500 वर्सां आदीं गोंयांत शेतां आशिल्लीं, शेतां पिकतालीं, पूण जो तांदूळ आशिल्लो तो लोकांक पावनाशिल्लो. गंव तर हांगा केन्ना पिकलोच ना, कड्डणय व्हडलेशें कोणें रोयलें ना. हो सगळो म्हाल अन्न आमचें तांदूळ, गंव, कड्डण हें सगळें घाटा वयल्यान येतालें. घाटा वयल्यान बैलांच्या फाटीर साक वा पोटल्यो बांदून तें गोंयांत वयतालें. आनी त्या काळांत अन्नाच्या बाबतींत आमी परसवादी नाशिल्ले. अन्न आमी सगळें आमचें निर्माण करनाशिल्ले आनी हेर कितलेशाच बाबतींत आमी परसवादी नाशिल्ले. पुर्तुगेजांनी कितें केलें? पुर्तुगेजांनी शेतकामताचोय विकास करपाचो प्रयत्न केलो ना, उद्देगांचो विकास करपाचोय प्रयत्न केलो ना, कशेच रितीन गोंयचो विकास जावचो अशी इच्छाच धरली ना. पूण लोकांच्यो गरजो भागयल्यो. त्यो कश्यो? इम्पोर्ट करून, आयात करून. लुकटां जाय आयात केली, तांदूळ जाय आयात केलो, आनी कितें कड्डण जाय आयात केलें. हे रितीन पुर्तुगेजान गोंयची अर्थवेवस्था चलयली. आनी देखूनच गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंय विकासाचे नदरेन खूब फाटीं आशिल्लें. विकास हांव म्हणटा तेन्ना मनशाचो विकास. शिक्षणाच्यो संदी नाशिल्ल्यो, ताका लागून गोंय भायर वचचें पडटालें शिक्षण घेवपाक उंचेलें. रोजगाराच्यो संदी नाशिल्ल्यो, ताका लागून गोंयकार आफ्रिकेक पावलो, युरोपाक पावलो, अमेरिकेक पावलो, देशांतले वेगळे वेगळे शारांनी पावलो. हो विकास न्हय, कारण हांगा मनशाचो विकास जावंक पावलो ना. मनशाक आपल्या घरदार सोडून पयस वचचें पडलें.